हे काम चल्लेलें आसा. WRD बोर्ड मारला गो स्लो वर्क इन प्रोग्रेस. याचा अर्थ असा की सगळ्या लोकांक सावकाश वचा म्हणटा. 5 वर्सां जाली तरी हो रस्तो कंप्लीट जावचो ना. स्वतः आमदार म्हाका दिसता हांगर लक्ष घालिना आनी तो ह्या रोडान वचायना. आनी प्रत्येक टायमार आतां नवी पायपलायन घातल्या म्हणटा जाल्यार रोखडीच कंप्लीट करच्या पयलींच रस्तो खराब जाल्लो आसा. पायपलायनूय खराब जाल्ली आसा आनी जे दिसता ट्रॅफिक जे हे जाता अशें कितें ते आता उलोवन फायदा ना. पण आयज प्रत्यक्षान आफ्टर अ लॉंग टायम खंयच्याय आमदाराक एक 5 वर्साचो टर्म दिवपाक जाय ना न्हू. पूण म्हाका दिसता 3-3.5 वर्सां सोंपलेली. आयज 14 म्हयने लास्ट उरलेले आसा टर्म सोंपपाक. 3.5 वर्सां जाली हो रस्तो असोच पेंडींग आसा आनी आनीकूय 1.5 वर्स जाले तरी हो रस्तो जावचो ना. हे परिस्थितीन हे जाल्लो आसा. काडली जाल्यार हे सायटीन घेवची पडटा, ते सायटीन काडली जाल्यार हे सायटीन घेवची पडटा. हांगा सगळी सर्कस जाल्लेली आहा आनी एक गाडी सुटपाच्या पोजिशनान ना. आनी अशें ह्या स्टेटीन 3.5 वर्सां जाली हे अशें पडन आसा पडून. आनी म्हाका दिसता जे गाडी येता हे उदीक भरून उरता सगळे म्हटल्यार सगळे खराब जाल्लेले आसा. पोजिशन अशें आसा शिवोले रस्त्याचे की विदीन 6 मंथ्स पायपलायन सारकी करपाक जाता आनी प्रॉपर प्लॅनिंगाचेर करपाक जाय. पूण हो प्रॉपर प्लॅनिंगूय ना, कांय ना. फक्त कांय ना. MLA स्वता क्वॉरंटायन जाल्लो आसा दिसता म्हाका दिसता कोविडाक लागून. आनी तो दिश्टीय पडना. आनी हांवें जाल्यार ताका 1.5 वर्स जाले पळोवंकूय ना ताका रस्त्याचेर अजून. ज्या दिसा तेजी मिनिस्ट्री काडल्या त्या दिसाच्यान तुमी आयज शिवोले कॉन्स्टिट्युएन्सीन दिसूंक सुद्दां ना तो खंयच्या ताका. सगळो रस्तो खराब जाल्लो आसा. ओवरऑल डेव्हलपमेंट कांयच ना. टोटल 0 डेव्हलपमेंट जाल्लेलें आसा. म्हाका दिसता मातसो खंय ना खंय पयलींचो तरी आमदार तो मांद्रेकार आसलो तो तरी मातसो बरें काम करतालो, कितें ना कितें करतालो. पूण आतां सद्याची परिस्थिती अशी जाल्ली आहा की ह्यो ना घरका ना घाटका जाल्लो आसा MLA. PWDचे जावं WRDचे कोण तरी येयल्ले हिंगा ऑफिशियल्स ते तांकां भिरात ना कित्याक ते येतात 4 व्हिलरींनी. लोक बाबडे कोण 2 व्हिलरींनी आहा तेंचे आख्खे हाल जाल्ले आहात. आतां आयज पण आतां 3.5 वर्सां जालीं हिंगा रस्ते सारके जायना आनी 14 म्हयने उरल्यात तरी तेंच्याशीन जावचो ना रस्तो. तो येयल्यात आनी उलयतात. ते सांगतात पायपलायन येयले, हें येयलां, तें येयलां, हॉट मिक्सिंग करपाचें उरलां. ते केन्ना करपाक रावले. पायपलायन एक घालतात सोमते फाल्यां परती दुसरी खणटात. फाल्यां दुसरी घातली सोमते आनीक 2-3 म्हयन्यांनी आनीक फोडटात. तितून कांयच फायदो ना. आनी ते केन्ना एक्शन घेतले तेंकांच खबर. आतां पावसाच्या दिसांनी सगळो चिकोल जाता रस्त्यांचेर. गिमान सगळो धुल्लो. आमची घरां बिरां सगळीं तांबडी जातात घरां. कितें आमी कितें म्हणून करपाचें. चिकलान जाल्यार पावसाच्या दिसांनी उदक घरांनी, धुल्ल्याच्या दिसांनी धुल्लो सगळ्या घरांनी. आनी लोकांक सॉलीड त्रास जाल्लेले आसा हिंगा. मग हिंगा हे सायडीन पळोवंक शकता पळय. हे सायडीन आख्खो चिकलान पळय. चिकलान तेंचो आख्खो दुरीक धवो जाला पळय फूल. धुल्ल्याच्या दिसांनी फूल धुल्लो हें जाता. तेंच्या वयल्यान बाबड्यांचें धोयें घर. कितले फावट म्हणून लोकांनी पेंटींग करपाचें. पयलींच लोकांक कामां ना ह्या लॉकडावनान आनी लोक कशें म्हणून हे करतले. खूब लोकांक त्रास जाल्लेले आसा.